खरें म्हटल्यार आयज चडसो प्रॉब्लम आहा तो आमच्या पेडण्यान स्मशानभुमीचो आनी तो स्मशानभुमीचो जाता इतल्या ह्या 5 वर्सां भितर हांव जाता इतलो हो प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो. म्हाजो असो विचार आहा की ते गांवांनी ही स्मशानभुमी आसची आनी ती हांव करून तांकां अवेलेबल दितलो. लोकांक चलपाक बीन मेळोंक जाय तेचें एक्सटेंशन बीन केलां, सायडीक रूम बीन काडले आनी आतां कशी सुख सुविधा करून दिला ती. सो आतां डेड बॉडी व्हरतना बीन कशें जातालें की व्हेले जाल्यार तांकां प्रॉब्लम, पावसाचो सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम जाता. आतां तशें जावचें ना. शिर्डी खातीर तांकां मातशी डिफिकल्टीज, आमचें काम कितें डिफिकल्टीज लोकांचे जितले आमी कमी करूं शकतात तितले आमी ट्राय करतात आनी तितले जाता हा आमच्या कडेन. धाकटें काम आसूं काय व्हडलें काम आसूं न्ही, पळोवपाक स्मशानभुमी गेल्यार खूब धाकटें काम आहा पण हें खूब व्हडलें. त्याच्याच फॅमिलीक ताजो आपले घेवन येता, ताका भगवा सुद्दां नज आसतले जर पावस पडलो आनी फूल वले जाले आनी कितले तांकां प्रॉब्लम जाता आसतले हांगा. ते तरी सरान आमचे हांगाचे पंच मेंबरान एक्टीव रावन ते तरी काम ट्राय केला आनी हे काम कंप्लीट केला. बारीक बारीक अशी खूब डेव्हलपमेंटाची कामां करून करून मोठी जातात ती. तेतूंतले हे दुसरे का तिसरे काम आहा. सर आमचे प्रत्येक बारीक गजालीक सुद्दां हांगा सर तुमी येतात ते आमकां मोटिवेशन मेळटा की आमी सुद्दां आमच्या वाड्यार आनी काम करपाचें आनी तुमची उपस्थिती लावपाची. येतना सुद्दां ते खुबशे गजाली विचारी आसलेले, लायक रस्त्याची मातशी प्रॉब्लम आसा हांगा, मातशे रोडा कडल्यान पयस पडटा, सो खूब जाणांची एनओसी घेवची पडटा आनी कितें कितें. बट तेंच्यांनी तेची सुद्दां केअर केली आनी विचारले की रस्त्याची कितें कशें, आपणाक रस्तो जाल्लो जायो. इवन एज वेल एज हांगा कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां अवेलेबल आसा, तेंचे कडेन सुद्दां तेंच्यांनी क्वेश्चन आन्सर्स डिस्कस केले. ह्या भागान स्मशानभुमी चडश्यो म्हणजे भाडकाराच्या एनओसीक लागून चडश्यो रगडटा. तेन्ना आयज ही स्मशानभुमी आयज सगळ्यांक लागून खुली केल्ली आसा. कित्याक सांग, लोकांक बसोंक म्हणजे जेन्ना डेड बॉडी तेजी हें करता, जळयता तेन्ना बाकीचे अशे म्हणजे बेश्टे पावसान किंवा वतान रावचें पडटा. ताका लागून आयज ही हांगा शेड तयार जाल्ली आसा. तर अशीच आमची कामां आमच्या प्रवीण भाईन आमची अशीच आमची कामां जी आमी केल्ली आसा, दिल्ल्यो आसा फायली, ते बेगींतल्या बेगीन हाडून आमची बेगींतल्या बेगीन कामां करपाची.